दिवचलेतल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या आवारांत आशिल्ल्या उक्त्या बांयत आनी पावसाच्या उदकाच्या बॅरलांत जळारींचें प्रजनन जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। थळावो सचिन मयेकरान ह्यो गजाली दाखोवन दिल्या आनी वाठारांत सरकारी कार्यालयां, शाळा आनी नगरपालिका आशिल्ल्यान डेंगू सारकी दुयेंसांचो धोको वाडूंक शकता अशें सांगलां। दिवचल पालिकेन हाचेर दुर्लक्ष केला म्हण तांणी आरोप केला। तशेंच बेगीन नितळसाण उपक्रम राबोवचो म्हण तांणी मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव सचिन मयेकार। आयज आमी आसा बिचोले म्युनिसिपालिटीच्या ओपोजीट जी सरकारी बिल्डींग आहा त्या बिल्डिंगेच्या कंपाउंडाच्या भितर आसा। हांगासर सायडीकल्यान स्कूल आसा आनी तशेंच ही जी बिल्डींग दिसता त्या प्रिमायजान दोन आमदार बिचोलचो आनी मयाचो आमदार तेंचे ऑफिस आसा दोगांचे। पत्रकार बंधूंचे ऑफिसूय हांगाच आसा आनी PWDची थोडीशी ऑफिसां हांगा आसा। आनी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता की सगळो कचरो जाल्लेलो आसा आनी हांगासर एक बॅरल आसा। ह्या बॅरलान तुमी पळोवपाक शकता की हे पळय बारीक बारीक जळारी ज्यो जाता त्यो सुरवात जावपाक लागल्या हांगा आनी हेजेर खंय तरी लक्ष दिवंक जाय आसलें। त्याच बरोबर बांय आसा एक पळय ही धाकलेली आहा, तितून कितें जालां कितें ना तें कांय खबर ना आमकां। तश्योच दोन टाकयो हांगा आसा तांकां होल आसा थंयच्यान होल सुद्दां दिसता त्या टाकयांक। हांगासरल्यान समज जळारी जाल्यो जाल्यार त्यो जळारी हे जाल्या उपरांत डेंगू समज जालो जाल्यार तो सगळ्याक स्प्रेड जावपाचें साधन सुद्दां हेच दिसून येता। कारण पत्रकार बंधू आमचे सगळ्याक भोंवता, चुकोन सुद्दां तांकां आतां स्कुलाच्या भुरग्यांक कोणाक समज डेंगू जालो आनी थंयसरल्यान कोणाक समज डेंगू जालो जाल्यार हो डेंगू सगळ्याक स्प्रेड जावंक शकता। फाटले फावट आमी डेंगूच्यो केसीस ह्या एरियेक खूब पयल्यो, बिचोले थोड्याशा भागांनी, आतां हालीं सद्या फोंड्याच्या एरियेक चलता। समज हे जालें जाल्यार आमी युवा पिढी म्हणटा, स्कूल स्टुडंट्स म्हणटा, हेंचेर खंय तरी लक्ष आसपाक जाय। आनी जेन्ना समोर म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा आनी म्युनिसिपालिटी एक 50 मिटराच्या भितून आहा, तेंच्यांनी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। आनी त्याच बरोबर हांगासर कितें आहा तें प्रोपर तेंचें कितें स्प्रे जर ते करता जाल्यार ते ज्या तरेन म्हटल्यार ते जे लिगली जे करपाक शकता त्या वाटेन तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें।